नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकर सविस्तर खबरांनी हेडलाइन्स. These headlines are brought to you in association with Morning Mantra. Healthy heart, healthy life. बेकार रावचे परस एप्रेंटिसशीप घेयात. मुख्यमंत्र्याचो उलो. 9,000 भुरग्यांक दिली एप्रेंटिसशीप. 6,000 सरकारी खात्यांनी उरिल्ली प्रायव्हेटात. कौशल्याचार्य लॉन्च. प्रधानमंत्र्यांनी केली तुस्त. अप्रेंटिसशीप प्रोग्रामात वांटेकार जाल्ल्यांक जॉयनिंग लेटर दिवंक गोंयभर कार्यावळी. बऱ्या फुडारा खातीर बरी संद. शिकिल्ल्या भुरग्यांनी लाव घेवचो. मंत्र्याचो उलो. टाटा ग्रुपाच्या आदारान गोंयच्यो सगळ्यो ITI करता अपग्रेड म्हणटा मुख्यमंत्री. आल्तिनावेल्या मॉडेल ITIचें उक्तावण. बाकीच्योय ITI जातल्यो आधुनीक. गोंयचो इतिहास सगळ्यांक कळूंक जाय. मंत्री सुभाष फळदेसाय उलयलो. आमदार युरी म्हणटा ओपिनियन पोल जावन आशिल्लो जाल्यार गोंयांत फक्त 2 आमदार 1 खासदार आसपाचो. बाकीच्या राज्या परस गोंयांत भलायकेची बेस बरी सुविधा म्हणटा आरोग्य मंत्री विश्वजीत. भलायकेच्या मळार गोंया कडेन जाय तितली शिक्षीत मॅनपावर. बॉम्बे हायकोर्टाच्या गोंय खंडपीठाक 40 वर्सां. संविधानाच्या बुन्यादी रचनेविशीं सुप्रीम कोर्टाचे इतिहासीक केशवानंद भारती निवाड्याक 50 वर्सां. हायकोर्टांत खासा कार्यावळ. सावड्ड्या तिस्कार पार्क केल्ल्या 11 ट्रकांच्यो बॅटऱ्यो रातयां फारायल्यो. डिझेल चोरीचीं प्रकरणां. थळावे मागता पुलिसांनी रातची गस्त घालची. आज गाडयो फोडल्यो. फाल्यां घरां. गोंयच्या इतिहासांत जावना तितली जमीन स्कॅमां बीजेपीच्या कार्यकाळांत. काँग्रेसीचो आरोप. एलबीस म्हणटा कळंगूट, कांदोळे, पर्रा, नागवा 17 लाख स्क्वेअर मीटर कन्वर्ट. PDA रद्द करा. बेकार बसचे परस अप्रेंटिसशीप घेयात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचो उलो. अप्रेंटिसशीप प्रोग्रामाची जॉयनिंग लेटरां दिवपाची कार्यावळ जाली. हर घर कौशल्य हे टार्गेट मुखार दवरून सरकारान कौशल्याचार्य स्कीम लॉन्च केली. अप्रेंटिसशिपीक आतां मेरेन 9,000 मायज रजिस्ट्रेशन जालां. 6,000 भुरगीं सरकारी खात्यांत जॉयन जातलीं. प्रायव्हेटांत वतल्यांक सरकार आपले म्हणून 1,500 वेगळें मानधन दितलो. प्रधानमंत्र्यान गोंयची तोखणाय केल्या. आज आमी गव्हर्मेंटात जवळपास 6,000 भुरग्यांक एप्रेंटिसशीप म्हणून जॉइन करून घेता आसतना फ्रॉम 8,000 ते 13,000 रुपया तांकां हॉनररियम डायरेक्ट गव्हर्मेंट पे करता. हातूंतल्यान डायरेक्ट स्किल्ड जी तयार जावपाक जाय ती जातली. बऱ्याच जाणांनी आपलो एक्सपिरियन्स शेअर केलो. बऱ्याच जाणांनी कशा पद्दतीन हाचो फायदो मेळटलो हेंय सांगलें. गव्हर्मेंट ऑफ गोवान प्रायवेट सेक्टरांत जेन्ना आमी कंपनीन जेन्ना जॉइन जाता तेन्ना तांकां गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडल्यान जर 2,500 रुपीज म्हणजे 25% शेअर दिता आसत जाल्यार इन फ्युचर म्हणजे वी आर रेडी 1,500 रुपीज शेअर हो गव्हर्मेंट ऑफ गोवा कडल्यान मेळटलो. म्हणजे इन फ्युचर जो भुरगो प्रायवेट कंपनीन जॉइन जातलो ताच्या हॉनरेरियमाच्या भायर म्हणजे ताका एडिशनल 1,500 रुपीज गव्हर्मेंट ऑफ गोवा कडल्यान मेळटलो. भुरग्यांनी बेकार रावचे परस एप्रेंटिसशीप घेवची म्हूण मुख्यमंत्र्याचो उलो. इट इज अन गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्या पोर्टला वयल्यान स्किल डेव्हलपमेंटाच्या पोर्टला वयल्यान डेव्हलप जाल्ली एप्रेंटिसशीप सर्टिफिकेट आमी दिता विच इज अ वॅलीड सर्टिफिकेट इन द प्रायवेट सेक्टर आनी इन फ्युचर विच इज अ वॅलीड सर्टिफिकेट कन्सिडर्ड एज अ एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट इन द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा. हे बी आमी करपाचें आसा. ताकाच लागून प्रत्येकान बेकार न रावता म्हणजे खंय तरी एप्रेंटिसशिपा खातीर जॉइन जावप हें गरजेचें आसा. गोंयांत दाखयतात तशी बेकारी ना. फुडाराक वेगवेगळ्या क्षेत्रांत 2 लाख नोकऱ्यो तयार जातात. हाज्याय फुडें बेकारी आसचिना कारण मोठ्या प्रमाणात ऑपॉर्च्युनिटीज अवेलेबल आसा. अलोन द टुरिजम इंडस्ट्री
फुडल्या 2 वर्साच्या भितर मोर दॅन 2 lakhs ऑपॉर्च्युनिटीज हॉटेल इंडस्ट्रीनी अवेलेबल आसा. आमी जाका म्हणटा जर व्हायट कॉलरूय जॉब जाय आसत जाल्यार आमी अशा पद्दतीन जॉयन जाले जाल्यार सगळ्यो टुरिजम सेक्टरांतल्यो ऑपॉर्च्युनिटीज आमचे गोंयांतले युवक घेवपाक शकता आनी तांच्यांनी घेवच्यो. इतले मजगती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन गोंयचे अप्रेंटिसशीप प्रोग्रामाची तोखणाय केली. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. अप्रेंटिसशीप प्रोग्रामात वांटेकार जाल्ल्यांक जॉयनिंग लेटरां दिवंक गोंयभर मंत्री आमदारांचे हजेरेंत कार्यावळी जाल्यो. बऱ्या फुडाराक बरी संद आसा तेन्ना शिकिल्ल्या भुरग्यांनी लाव घेवचो म्हणून मानेस्तांचो उलो. शिकात आनी जोडात तत्वाचेर भुरग्यांक सरकारी खात्यांनी तशेंच प्रायवेट सेक्टरांत जॉब. तरणाट्यांच्या कलागुणाक वाव दिवपा खातीर अप्रेंटिसशीप येवजण महत्वाची म्हणून मंत्री सुभाष फळदेसाय उलयलो. मडगांवां सुभाषान जॉयनिंग लेटरां दिली. आम्ही आयज फक्त तुमकां त्या वाती पुज लावपाक आयिल्ले आसात. अप्रेंटिसशीप प्रोग्राम इज जस्ट टू इग्नाइट युअर टॅलेंट अँड यू विल फायर युअरसेल्फ. You will get exploded and you will see the best of opportunities in your life. पेडण्या मंत्री निळकंठ हळर्णकरान जॉयनिंग लेटरां दिली. थळावो आमदार प्रवीण आर्लेकर, मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकरूय आशिल्लो. अप्रेंटिस जी स्कीम आहा नरेंद्र मोदीची स्कीम आहा आनी आत्मनिर्भर भारत आनी गोंय सरकाराची आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत जी 2.0 स्वयंपूर्ण गोवा ह्या माध्यमांत ज्यो स्किमी आहा ह्यो स्किमीचो लाभ घेतलो जाय जाल्यार म्हाका दिसता आमी जी गोंयांत एक प्रत्येक इंडिविज्युअल प्रत्येक नागरीक बऱ्यांचो बरो सक्षम एंटरप्रेन्यूर जावंक शकता. दिवचले आमदार प्रेमेंद्र शेट, आमदार चंद्रकांत शेटयेन लेटरां दिली. मिसळून जाय आणि कदाचित खूप जाणांक कंपनीनय गावले आसतले. हांगा चडशी गव्हर्नमेंटाचे नांव येयल्यात पयला पूण कंपनी तूं जर त्या कंपनीन बरें काम करशीत तर कंपनी हेचेर डेफिनेटली एब्जॉर्ब करतलो. आज बरो स्टाफ कोणाक नाका. आमी म्हणटा अनएम्प्लॉयमेंट इश्यू आसा. हांव अजूनय सांगता प्रायव्हेट फर्मांनी कितलेशेच जॉब वेकंट आसात. आमचे भुरगे जे नवयुवक आसा आयज वर्ल्ड यूथ स्कील डे आसा आनी ह्या हेजें औचित्य साधन हे ज्यो ऑर्डरी ज्यो दिल्ल्यो आसा अप्रेंटिसशीप ज्यो ऑर्डरी दिल्ल्यो आसा हेजो उपयोग आमचे नवयुवकांनी वेवस्थीत रित्या करून घेवचो. कुडचड्या थळावो आमदार मंत्री निलेश काब्रालान जॉयनिंग लेटरां दिली. आनी फुडें कंपल्सरी अप्रेंटीस 1 वर्साचो कोर्स आसपाक जाय अशें सीएमान अनावन्स केलां की फुडले रिक्रुटमेंट रुल्स चेंज जातले फुडें आनी कंपल्सरी 1 year अप्रेंटिसशीप प्रोग्राम हे कंपल्सरी आसले. म्हाका दिसता हो एक संकल्पना नवीन घेतलेली आहा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. टाटा ग्रुपाच्या आदारान राज्यांतल्यो सगळ्यो ITI अपग्रेड करता म्हणून मुख्यमंत्री उलयला. पणजे आल्तिनार उबारिल्ल्या मॉडेल ITIचें संवसारीक यूथ स्किल्स डेच्या मुहूर्तार उक्तावण. ही ITI हेर ITI परस वेगळी. फुडल्या कांय वर्सांत 230 कोटी मोडून बाकीच्योय ITI आधुनीक जातल्यो म्हणून मुख्यमंत्री सांगता. मॉडेल ITI जेन्ना आमी म्हणटा सो कितें डिफरंट आसा नॉर्मल ITI कोण. आमी जेन्ना ही ITI जी आसा पळय न्ही ही गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचो फंडींग घेवन आमी मॉडल ITI कन्सेप्ट तयार केला. नॉर्मल ITI ज्यो आशिल्ल्यो ह्यो ट्रेडिशनल पद्दतीन चलताल्यो. हांगासर आमी एक्चुअली जे इक्विपमेंट जाय म्हणजे प्लंबिंगाचे आसतले, इलेक्ट्रिकल आसतले, AC जे आसतले हे सगळो सेटअप केला आनी एक्चुअली ज्या पद्दतीन ते काम करपाक जाय फिल्डा सायटीचेर तेच हांगा तांकां शिकयले वयतले. दॅट इज अ डिफरन्स इन मॉडल ITI आनी हांगा. पूण फुडें अशें गोंयांत आनी खंय जातले काय ITI बी जातले. आमी टाटा बरोबर टायअप केला. फुडल्या कांय वर्सांनी सुमार 230 कोटी रुपया खर्च करून बाकीच्यो ITI आधुनीक जातल्यो. सगळ्यो ITI मॉडल ITI करपाचें आमचें स्वप्न स्कील डेव्हलपमेंटाचें ह्यो आमी साकार करता टाटा टेक्नॉलॉजीच्या बरोबर. ऑलमोस्ट 160 crores ऑफ रुपीज टाटा टेक्नॉलॉजी आमच्या बरोबर इन्वेस्ट करता. आमी तेज्या बरोबर घेवन मोर दॅन 230 crores आमी स्कील डेव्हलपमेंटा खातीर येता त्या वर्सभरांतल्यान इन्वेस्ट करता आनी गोंयांतल्यो सगळ्यो ITI ह्यो मॉडल ITI म्हणून भुरग्यां खातीर शिकपाक मेळटल्यो, स्किल्ड जावपाक मेळटल्यो. म्हणजे जाका आमी म्हणटा की स्वयंपूर्ण गोंय 2.0 हाच्या अंतर्गत स्किलिंग, रिस्किलिंग, अपस्किलिंग
हो कार्यक्रम आमी जोडटा आनी जेन्ना इंडस्ट्री 4.0 हाची तयारी ह्या स्किलिंग कार्यक्रमांतल्यान आमी करता. गोंयचो इतिहास सगळ्यांक खबर आसप म्हत्वाचो. मंत्री सुभाष फळदेसाय उलयला. कुंकळ्ळेचे इतिहासीक चिफ्टन दिसाक 400 वर्सां जालीं म्हूण कार्यावळ. ओपिनियन पोल जावन नाशिल्लो जाल्यार आज गोंयांत फक्त 2च आमदार आनी 1 खासदार आसपाचो म्हूण युरी उलयलो. आपल्याक उसरां आमंत्रण मेळ्ळें म्हूण सुभाष तिडकलो. ताची खंय आतां चवकशी. अजून पर्यंत गोंयचो इतिहास आमकां खबर ना. गोंयच्या इतिहासाचे न्ही सगळ्या जगाचो इतिहास आमच्या पाठ्यपुस्तकांत भितर आसा आनी स्वताच्या गोंयचो इतिहास आमचे पर्यंत पावना. हे कितले दुर्दैव. आयज कितलेशेच लोक हांगा आसतले जांकां स्वताच्या ह्या गोंयच्या भुंयेचेर जाल्ले अत्याचार, इन्क्विजिशन किंवा बाडाबाडी हातूंतल्यान आमचे जे कल्चर आशिल्ले, आमची संस्कृताय आशिल्ली ती आमी लॉस जाल्ली आसा ताची जाणीवूय ना. सरकारी सेवकांनी सांगता म्हजें नांव एखादे खंय तरी रिसीव करपाक म्हूण आसा म्हाकाच खबर ना. ह्या दिसाक 9 प्रोग्राम आसा आनी तेच्या नंतर 9 मेळटा अशें परत कळनाका. कारण हांव जर येवन हांगा एक्सप्लेन करना जाल्यार सगळ्या लोकांक दिसता आशिल्लें की एक मिनिस्टर असून म्हाका परवाच ना ह्या लोकांची. ह्या पूर्वजांची परवा ना अशें जातलें न्ही म्हणून हांव बाकीचे सगळे प्रोग्राम घेवन आयला आसा. जस्ट इन्क्वायर अबाउट इट. आमच्या या कुंकळच्या गावात शाबू देसाईन जो ओपिनियन पोलाच्या वेळार जी रॅली केली तेजे लागूनय आमचे हे आमकां आज आमदार म्हणून एक प्रयत्न जालो. नाजाल्यार आमी महाराष्ट्राच्या गावांत आसपाचे, 1 MP आसपाचो, फुडें 2 MLA आसपाचे. बाकीच्या राज्यां परस गोंयांत भलायकी सुविधा बऱ्यो आसात. आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे उलयला. गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंटाची 4थी हेल्थ कॅर मॅनेजमेंट परिशद जाली. गोंयांत भलायकेची सुविधा फुकट मेळटा तशी आनी खंयच ना. भलायकेच्या मळार गोंया कडेन जाय तितलें शिक्षीत मनीसबळ आसा म्हूण विश्वजीत सांगता. Goa is one of those states in the country where even coiling is free of charge. Putting a pacemaker, you go outside Goa to any state, pacemakers, leadless, without lead, those new pacemakers also are being given free of charge, which cost something like 8 to 10 lakhs of rupees per patient. So there is no compromise as far as the patient care is concerned in the state of Goa. We have decided that in terms of what we want to do is like HMIS and all, these have become like usual stuff. But what HMIS means, just not keeping digitization of records in the hospital, but how do I link up all my PHCs, CHCs and see that the people don't need to move from those areas to always coming to the tertiary care center for help. We've been doing this for the last 5 years. It's also an occasion to celebrate 10 years of the healthcare management program. We've been a pioneer in launching this program 10 years back, and today it's easily the best ranked healthcare management program in the country. Students from this program have been recruited over the last 10 years by a variety of different industries, including top pharmaceutical companies, medical device companies, corporate hospitals, the government, health consulting firms, IT firms in their healthcare and life sciences verticals, as well as financing and health insurance firms. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावत प्रुडंट. आतां पळोवया रातीं उसरां आयिल्ली खबर. सगळी कडेन बोवाळ चल्ला जो इलेक्ट्रिसिटी बिलांचे जे चार्जीस ज्यो ड्युटीज आसा त्यो वाडयल्या म्हणून बोवाळ जाता. आतां काही इंडस्ट्री नव्यो येता त्यो तातूंत सामावून घेवपाक आमकां जाय. त्या खातीर कॅटेगरी वायज आमी ते चेंज करता. आमी खंयचीच ड्युटी आतां डॉमेस्टीक आसूं किंवा आमचे इंडस्ट्रीक आसूं वाडयल्ली ना. तेजे रॉंग मॅसेज कोण तरी मुद्दाम घालता. इतलें आमचें नुकसान हरशीं आमी वाडोवपा जाय आशिल्ली पूण आमचें इतलें नुकसान जावन सादारण तालुका वायज आज पर्यंत आमकां 25-30 लाख रुपया नुकसान जालां. आनी ज्या कडेन फॉरेस्ट एरिया आसा थंय तर तुमी खबरूच आसा कितें प्रॉब्लेम जाले ते. आनी परतून एकदां एक नोटिफिकेशन आयलें. नोटिफिकेशन आमकां काडचें पडटा. 2012 आज वर्सां जालीं कितलीं? आज 11 वर्सां जालीं 2012 नंतर.
11 वर्सांत कितल्योच नव्यो नव्यो इंडस्ट्री आयल्यो. ह्यो इंडस्ट्री आमकां नोटिफायड करपाकूच जाय वेगवेगळे. फॉर एग्जाम्पल रेल्वे आयली, रेल्वे आमकां घालचीच पडटली. रेल्वे आमी तातूंत आसा थंय घेवंक शकना. रेल्वे एक वेगळी काडचें पडलें. नॅचरली तांचो इश्यू आयलो, त्या खातीर तें नोटिफिकेशन करचें पडलें. प्रुडंटा खातीर हांव स्वप्नील तारी. सावड्डे तिस्कार पार्क केल्ले 11 ट्रकांच्यो बॅटऱ्यो रातयां फारायल्यो. हे आदीं ट्रकांचे डिझेल चोरताले. आतां एके राती ट्रकांच्यो बॅटऱ्यो गायब. कुडचडेच्या पुलिसांनी स्पॉट इन्स्पेक्शन केलें. थळावे म्हणटा पुलिसांनी रातची गस्त घालची. चोरांनी आज ट्रक फोडले. फाल्यां खंय घरां फोडूंक फाटीं फुडें पळोवचें ना. हांव कितली तेंप जालें हांगा गाडी दवरता. खूब वर्सां जालीं हांगाच गाडी आसता, पूण अशें केन्नाच चोरी जावना. कालची राती कोण एक गँग जालें आसता तेंगेलें सारकें प्लॅनिंग करून तेणी हांगा गाडी उबी करून अशें कितें 11 गाडयांचे आमचे बॅटरी काडले. दारां फोडून म्हणजे दारां फोडल्या, लॉकां फोडल्या, काडपाक मेळटा तशें काडलें सगळें. आनी दवरले तितले गाडयांची बॅटरी काडले. प्लस म्हाजे 8 दीस पयलीं 2 गाडयांचे हांगा म्हाजे एक गाडयेचे 80 लिटर आनी दुसरी गाडयेचे 60 लिटर डिझल काडला. पुलीस कंप्लेन केली तुमी? पुलीस कंप्लेन केले हांवें. इतले तेंप जालें चोरी जायत आहाय, पूण हांव इतलें सांगता हे चोरी जावपाक हें कारण म्हणटा पुलिसीन कितें तरी करपा जाय. पुलीस थिंगा गुलाचे 10-12 सगळे एकठांय रावताय. ते थिंग रावला पाहिजे. दिसा रावताय ते राती हिंगा रावा. हिंगा राती पेट्रोलिंग करया आनी लोकांक कोणा तरी धरयाय. कित्याक हें आतांचे न्ही डिझल जोत्ताय, मागीर लोकांच्या गाडयां बॅटरी जोत्ताय. हे बॅटरी म्हणटा चड जालो आहा. आनी तिका पळय ते पुलाचे लोकांक ट्रस्ट करून बसयताय पुलिसांक. ते पुलिसांक काड्याय थिंगाचे आनी राती पेट्रोलिंगाक घाले जाल्यार लोकांक फायदो जातालो. हे आतांचे न्ही. आतां ह्या लोकांक बॅटरीचो ते लोकांक मागीर लोकांक घर फोडूंक लागतले. गोंयच्या इतिहासांत जावना तितले जमीन घोटाळे बीजेपीच्या कार्यकाळांत जाल्यात. काँग्रेसीचो आरोप. सावंत सरकाराच्या ह्या कार्यकाळांत कळंगुटे, कांदोळे, पर्रा, नागवा वाठारांत सुमार 17 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन कन्वर्ट जाल्या म्हूण काँग्रेस हावसांत जाल्ले पत्रकार परिशदेंत एल्विसाचो दावो. पीडीएच रद्द करात म्हूण काँग्रेस मागता. मुख्य म्हणल्यार ह्यो ज्यो आमचे कडेन पीडीएज आसा, प्लॅनिंग आनी डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटीज, ह्यो प्लॅनिंग एंड डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटीज कशे गोंयचे निसंटन करतात तातूंतलें एक उदाहरण तुमकां हांव आतां दाखयतलो. आनी आमची मागणी आसतली फुडें की ह्यो प्लॅनिंग एंड डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटीज ज्यो आसा त्यो बरखास्त जावच्यो म्हणून. 12 वर्सां बीजेपी राज चलयता आनी ह्या 12 वर्सांत जितले जमनीचे वेव्हार जाल्यात, गैरवेव्हार, फ्रॉड्स इतिहासान केन्ना जावंक ना अशी डेटा आमचे कडेन आसा. आतां फुडें पळया जमीन कितली. जमीन टोटल 17 लाख स्क्वेअर मिटर्स. कितली? 17 लाख स्क्वेअर मिटर्स. सो यू कॅन इमॅजिन द सायज ऑफ द लँड. तातूंत भितर 93,800 स्क्वेअर मिटर्स इज एग्रीकल्चर टेनंटेड लँड. आता एग्रीकल्चर टेनंटेड लँड म्हणटा एग्रीकल्चर टेनंसी ऍक्ट हो खंय गेलो. त्या नो डेव्हलपमेंट स्लोपान सुद्धा ताणें कितलीशी एरिया तातूंत 17 लाखां भितर चेंज करपाक घेतली आनी करूनय उडयली. म्हणजे एग्रीकल्चर टेनंसी ऍक्ट लागता तोय मारलो धब्यान. म्हणजे देशाचो कायदो नो डेव्हलपमेंट स्लोप्स जे आसात तोय मारलो धब्यान. ही सरकारी यंत्रणा इन अटर डिसरिगार्ड टू द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन ऍक्ट. कमिंग टू अ व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉइंट, ह्यो पीडीएस एबॉलिश जावपाक जाय. बॉम्बे हायकोर्टाच्या गोंय खंडपीठाक 40 वर्सां. केशवानंद भारती आड केरळ केशींत सुप्रीम कोर्टाच्या इतिहासीक निवाड्याक 50 वर्सां जालीं. दोनूय घडणुकांचे फाटभुंयेर हायकोर्टांत खासा कार्यावळ. खंयचेंच सरकार संविधानाची बुन्यादी रचना बदलूंक शकना असो निवाडो केशवानंद केशींत 13 न्यायाधीशांच्या खंडपीठान 7-6 बहुमतान दिल्लो. Though we find that the term basic structure has been used subsequently in Keshavanand Bharati, the first time it was used as a basic feature in the judgment of Justice Mudolkar in Sajjad Singh. However, Justice Gajendra Gadkar, the then Chief Justice, speaking for majority, said that the Parliament was the best judge to take into consideration what was necessary with regard to socio-economic development of the country
there are various challenges that can be only understood by the Parliament, and therefore the Parliament's power to amend the Constitution cannot be fettered with. पोमुर्फाचो झरो वखदी म्हणून फामाद. हे झरीच्या उदकान दोळ्याचें दुयेंस बरें जाता म्हूण जाणटे सांगतात. अजूनय कांय लोक ह्या झऱ्याचो उपेग पिवंक आनी रांदूंक करतात. सरकार ही झर टुरिजमाचे नजरेन ब्रँड करूंक यत्न करता. थळाव्याचो येवकार. स्पेशल रिपोर्ट. पोमुर्फाचो झरो वखदी म्हूण फामाद. वर्साचे 12 म्हयने झरो व्हांवता. कितलोसोच लोक दर्याचे खारे उदक न्हावन येतकीच झऱ्याचेर न्हातात. दर दिसा ह्या सुवातेर लोकांची गर्दी. जाणटे म्हणटा ह्या झरीचे उदक वखदी. डोळ्यांचे कसलेय दुयेंस आसल्यार ह्या झऱ्याच्या उदकान बरें जाता. ही झरीचे उदक इतलें बरें की आदले जाणटे पासून हांगासर कोण आसा ते खारें उदक न्हावन जाल्या उपरांत हांगासर परत न्हावपाक येतात. कित्याक तांकां खबर आसा हें उदक कितलें वखदी पळय तें. हय चडशे दोळ्यांक बरें म्हणटाले. आमकां दोतोर बाबा आमचो आसलो दोळ्याची एक धार घे म्हणटालो उदकाची नळाची. बरें म्हणटाले ते वरसाची पाणी. आनी खूब जाण ते घेताले ते रावन रावन मातशे धार घेताले बसताले परत हे करताले. ते भुरगे वॉटरफॉलान ह्या दिसांनी पियोन बीन वयता मस्तेपणां करता आनी मरता बीन ह्या दिसांनी. केसी बीन खूब जाता ह्या दिसांनी. तेका लागून भुरग्यांनी हांगा येवचें. अशें धाकटे वॉटरफॉल आसा पूण कितें मस्ती बीन केलें काय हे एक्सिडंट जावचें ना. हांगा येवन मातशें हांगा एन्जॉयमेंट करूंक मेळटा. ते वॉटरफॉलान इतल्या पावसाच्या दिसांनी जर मोठो चड व्हांवता न्हू. लोकल हांगासले लोक आहा ते डेली येवन सकाळचे न्हातात सांजचे न्हातात. तशेंच भायले गांवां भायले जावं ट्युरिस्ट पासून येतात आनी हांगासर हे झरीचें उदक न्हातात आनी एन्जॉय करतात. दुसरे गेल्या म्हयन्यान ट्युरिजम मिनिस्टर हांगासर येयल्लो आनी रोहन खंवटे आनी कार्लूस आमदार हांगा स्थानीक तो येयल्लो आनी हांगासर जे कितें फॅसिलिटी जाय तेचेर पळोवन हांगासर थोडे कितें रिपेर तशें केल्या. स्टुडंटा खातीर हांव शामसूरचो फटके पोंबूर थंयच्यान. खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देच्या सुवातेनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.